हांव आसा खामामळ हांगा. खामामळ हो कुडचड्या वयलो एक ल्हानसो वाडो, पूण एका टायमाचेर खामामळ इतले इम्पॉर्टंट आशिल्लो कारण ह्या सबंद एरियेन सांगे केपें आनी बाकीच्या एरियेन भितर हो एक असो पॉयंट आशिल्लो जाग्याचेर सगळें सामान हाड वर जाताली. वेगवेगळे तिसवाडी तालुक्यांतले फोंडे तालुक्यांतले लोक शेतकरी आपले सामान आंबे धरून वेगवेगळे बाकीचे उत्पन्न आनी इवन मीठ, इम्पॉर्टंट असो मीठ हो पदार्थ हे घेवन ह्या वापरान हांगा येताले आनी हांच्यान मागीर ते वापर मीठ बीन कर्नाटका वतालें, बाकीच्या जाग्यांनी सगळ्याक डिस्ट्रिब्यूट जातालें. सो असो तरेचो हो हिस्टोरिकल असो जागो 50-100 वर्सां पयलीं, कारण हो 50 वर्सां पयलीं हो ब्रीज बांद जालो. त्या ब्रीज जावचे पयलीं हो वापर हांगा ही एक्टिविटी सामकी जोरान चलताली आनी हो एक इम्पॉर्टंट अशें कमर्शियल पॉयंट आशिल्लो. आनी हांच्यान जी नाल्ल आशिल्ले, सोण्णां आशिल्लीं, लांकडां ती हांगा भरून ती मागीर वेगवेगळ्या जाग्याचेर इवन मँगलोर पर्यंत वतालीं. कुडचडे जे टावन आसा कुडचडे, त्या कुडचडे टावनाचो हो एक वाडो खामामळ, हांगा खामामळ म्हणटात. आनीक आमी जे आतां उबे आसात हो धोको पुर्तुगेज टायमार हो बांदिल्लो. जवळ जवळ 100 वयर वर्सां म्हजी यादीक ह्या धक्याक जाली. हो पूल येवचे पयलीं ह्या पुलाचे हो पुलय बीन पुर्तुगेज टायमार बांदिल्लो. तेनेत म्हणून जो पळय तेंगेलो पुलीस इन्चार्ज आशिल्लो, जो सांगे आनी केपें म्हालांतलो इन्चार्ज आशिल्लो पुर्तुगेज टायमार, तेजे कारकिर्दीक हो पूल बांदिल्लो. आनी 1955 ह्या पुलाचें इनॉग्रेशन जालें. 1955 हो पूल जातकच सावर्डे आनी कुडचडे हे कनेक्ट जाले. ताजे उपरांत रेल्वे आयली आनी हळू हळू जी बाजारपेठ सावर्डे आशिल्ली, सावर्डेच म्हणटाले कित्याक बाजारपेठ ते सायडी आशिल्ली. ती पूल जाली उपरांत हळू हळू ती बाजारपेठ हे सायडी आयली आनी बाजार हे सायडीक फुलत गेलो आनी सावर्डे कुडचडे अशें जॉयंट म्हणटा. म्हणटकच हांगा एक प्लेट आशिल्ली, नंबर प्लेट हांगा नांवाची प्लेट आशिल्ली, ती बोटी बारजी लावन लावन ती प्लेट तुटली. सो बिफोर 1955 हांव 1955 जल्मा आयलो. म्हणजे बापायन म्हाका सांगिल्लें म्हगेलो बारसो जाता ते सायडीक आनी हे सायडीक फोगोट मारताले पुला इनॉग्रेशन. सो ताजे पयलीं सगळी जी पळय गोंयची पिकावळ आसा ही फोंडे म्हाल जावं तुगेले ते पणजे साकून सगळे व्हड्यांनी हांगा येताले. चड करून व्हडी हांगा दुर्भाटकार फामाद, तातूंत भितर लक्ष्मण दुर्भाटकार म्हणून आशिल्लो. मागीर एक अशे खूब जाण आशिल्ले ते आपले व्हड्यांनी ते ही सगळी फॉर एग्जाम्पल तुगेले काजू म्हण, नाल्ल, मीठ येताले हांगा मोठ्या प्रमाणात मीठ येताले आनी त्या व्हड्यान हाडून हांगा स्टॉक करताले. हांगा त्या वेळार मोठ्यांत मोठो उद्योगपती मिठाचो म्हणटा तो वर्टी, तो हे मीठ हांगा स्टॉक करतालो आनी हांगच्यान मागीर रेल्वेच्यान तो वयर घाटार धाडटालो. त्याच प्रमाणे जे नाल्ल येताले ह्या वाठाराचे सगळे पाडू जातकच ते नाल्ल हांगा रामनाथ कुंकळकार म्हणून एक तागेली पेटी आशिल्ली आनी एक फेर्नांडीस म्हणून एक आशिल्लो, ताका आमी घाणेकार म्हणटाले, तागेले तेलाचो घाणो आशिल्लो. हे दोगे हे मोठ्या प्रमाणात नाल्ल घेताले, सोलताले आनी ते खोबरें जें आशिल्लें ते घाटार धाडटाले. हे म्हज्या भुरगेपणासान हांव पळयतां, कित्याक आमगेर बैलगाडी आशिल्ल्यो 2-3 म्हगे बापायल्यो आनी बैलगाडयेच्यान हो सगळो वेपार थंय व्हरताले. त्या भायर आक्षे कुट्टाळी सावन जे पळय आक्षेकार आपली कणगां भाजी पालो सगळें घेवन हांगा येताले व्हड्यान आनी हांगच्यान मागीर कुडचडे जावं सांग्यार केपें ते वताले. सो इतलो हो धोको फामाद आशिल्लो, खूब फामाद आशिल्लो. हळू हळू मागीर काळांतरान मागीर हांगा जेटी जाल्यो, मायनींग सुरू जालें, जेटी जाल्यो आनी हांगा पयलीं त्यो जेटी कोण्याच्यो, कोणे बिणी मारून लांकडां पुरून त्यो जेटी आशिल्ल्यो आनी मॅन्युअली ते बार्जी भरताले लोक. हांवें पळयलां आमचे फॅमिलीचे कोण लोक बी बायलो बिलो वताले. मागीर काळांतरान तें बदललें
ह्यो आतां लोखणाची जेटी जाल्यो आनी हांगा मायनिंगाचो वेव्हार खूब वाडलो. पूण इतलीं वर्सां जालीं राजकारण आमगेले सरकार बदलली सगळी. जर आयलें जाल्यार तेणें हांगच्यान बरो एक ट्युरिस्ट स्पॉट हांगच्यान परती फेरी बोट पणजे व्हरपाक सुद्दां जाता. लोकांची ये जा करपाक अत्यंत सुविधाजनक ही आसा. ती अशी घडची जावची अशें आमकां दिसता गांवच्या लोकांक. पूण अजून मेरेन आमचे घेतले हांव ना म्हणना, कोणी तरी आमची राजकारण्यांनी मनार घेवन ह्या धक्याचो डेव्हलपमेंट करपा जाय. आमी खूब फावटी प्रपोजल मांडले तांचे मुखार, पूण अजून कांय जालो ना, कोणेन मनार घेतलें ना. पयलीं कितें जातालें, त्या वाठाराचे लोक सगळे पोनेळान हे सायडी येताले. आतां बाजार जालो, पोनेळान येताले. आनी हांगची एक दिलचस्प अशी एक गजाल म्हळ्यार हे भाट आसा ते हांगा आमगे सावड्डीकराल भाट. हे सावड्डीकराल भाट तागेर एक हरण आशिल्लें त्या भाटकारागेर, आनी त्या हरणाच्या पेट्याक सदांच तो पोनेळान हाडून हे सायडीक भोंवपाक हाडटालो. एक दीस हांगचो जो पळय काब आशिल्लो पुलीस इन्चार्ज सावड्डेचो, ताणें तें हरण पळयलें आनी त्या भाटकारा कडेन त्या हरणाची मागणी घातली. त्या सावड्डीकाराचें नांव म्हाका खबर ना, साजरे बिजरे अशें तेजें नांव आशिल्लें. आनीक त्या भाटकारान तें दिलें ना ताका. म्हणून ताणें कितें केलें त्या काबान, हाका बुद्द शिकोवया म्हणून ही जी जमीन आशिल्ली ह्या धक्याची सामकी फुडली जमीन, तो ताणें एक्वायर करून रोड केलो. हो कुडचड्या वयलो 20 मिटर सगळ्यांत ब्रॉड रोड म्हणटा हो खंबाळा वयलो रोड आशिल्लो. हाज्या व्हडलो ब्रॉड रोड नाशिल्लो. तेजो बापूय म्हगेलो म्हाका सांगतालो. आनीक थोडे लोक हांगा मागीर भायल्यान आले, रावले. आमी कांय गांवकार 5-6 घरां आशिल्लीं आनी एकदम बरें मनमेळाव, एकमेकाक आदार करून रावताले. तर हाजे दुसरें म्हणल्यार वापर सांगतालो पळय तुमी, हय डेली रेगुलर येतालो. रेगुलर कितें जातालें, सकाळी 5:30 हो वापर हांगच्यान वतालो. तेन्ना आमगेले पाणू कुडचडकाराले एक चाळ आशिल्ली हांगा, 3 रूम तेगेले. आनी हांगा दुकान बिकान आशिल्लीं. कोस्त भाटकार हो कोस्ताली जी तेगेली नाण्याची गिरण आशिल्ली, त्या भाटकाराल 2 व्हडली चाळ्यो, पाणू कुडचडकाराली एक चाळ, आनी केपें सांग्यार हांगचे ह्या वाठारांतले लोक जे आसात ते ह्या वापरार वचपाक सांजवेळे येवन आमगेले त्या आमगे चाळीक भायर बलकावाचेर ते रावताले, न्हिदताले ती. तशी सवलत आशिल्ली. आनी सक्काळ फुडें उठून ते त्या वापरान पणजे वताले. त्या वापराची काळांतरान मागीर पूल जालो, बशी थोड्यो कार्रेज जाल्यो, बस जालो आनी हळू हो वापर बंद जालो. सो पुलाच्या नंतर वापर मागीर हय, पूल जाले उपरांत हळू वापर बंद जालो. पूण व्हडी चालू आशिल्ली, व्हडी येताली, मीठ येतालें, नाल्ल येताले. आनी ते व्हडे वता आसतना हांगच्यान सोण्ण व्हरताले जावं लाकूड व्हरताले. आनी हांवें आयकलां त्या प्रमाण तें लाकूड ते मेंगलोर व्हरताले टायल फॅक्टरीक, आनी येता आसतना ते मेंगलोरियन टायल्स हाडटाले. रोगलो म्हणून एक म्हाका याद आसा, रोगलो म्हणून एक आडपयकार, तेगेले एक व्हडे आशिल्ले. म्हगेल्या बापायलो तो बरो फ्रेंड. तो असोच लाकूड घेवन एक फावट गेल्लो, लाकडी घेवन गेल्लो आनी येतना आसा थंयच्यान आमकां तो माडाचे गोड बी हाडटालो, बरें त्या तणाच्या हातूंत भितर रावंड कापती, म्हाका याद आसा. आनी मागीर काळांतरान एक फावट तुफानाक सांपडलो आनी तो पिड्यार जालो अशें आयकूं येयलें आमकां. मागीर हळू ही व्हडी येवपाचें बंद जालें. मागीर ट्रान्सपोर्ट चालू जालो आनीक वापर आमगेलो बंद जालो. हांचे वैभव कमी जाले. हय सामकें. खाममाळ म्हणटा ते खामामळ म्हणटा तो फक्त ह्या धक्या लागून फामाद आशिल्लो. आनी लोकूय सगळे बरे मनमेळाव, कित्याक कॅथलीक आसा हांगा, हिंदू सगळे एकमेकाचे मेळून मिसळून वागताले. आनी सुंदर असो हांगा परिसर. सामको अजुनूय जाता. हांव सिंगापुराक वचून आयलां, बारीक सुद्दां अशे न्हंयचे फाटी मेळ्ळ्यार कितें ब्युटिफिकेशन ते उडयतात. मन सामकें तृप्त जाता. आनी आमचे कडेन नॅचरल रिसोर्सीस आसात.
हे डेव्हलप करपा जाता फक्त मनार घेवपी तसो मनीस जाय खरोखर असले मेळना हे स्ट्रक्चर तुका परते मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट पूण आतां आमी हळू हळू कितें जाला हांगा बारजे लावपाचें आमी बंद केला त्या भुरग्यांनी आमच्या कित्याक हाडटाले आनी ढम मुखार लायताले ही डबल आशिल्ली ही सोपण्याचें हांव पळय बसलां ते पळय एक पाशाणाचें तशेंच दुसरें आशिल्लें एक सायड कुसळून पडली हो जर मेंटेन करपा जाय धोको हो फाल्यां बांदपाक गेले जाल्यार हाका कोट्यांनी दिवंक लागतले हय सामकें सामकें आनी ताचें बांदकाम इतलें घट आसा सामकी ब्युटिफूल सामकें आतां आमगेलो आमदार जो आसा हांगा काबराल बाब आमी आतां पयर भुरगीं बसून आमी ठरयलां की हे फाटी आमकां कांय नाका तुगेलें आमगेलो फक्त धोको आमकां डेव्हलप करून दी सो दॅट आमची येता ती पिळगी तांकां कळूं जाय आमगे जाणटेल्यांक कितलें हांगा काम केलें असो तरेचो हो हिस्टोरिकल प्लेस आयज ताका खूब निग्लेक्ट जाल्लो आसा ताका कोण हांगा पळयना सो आनी अशें आयकलां की हांगा पयलीं त्या फाटलीं 20 वर्सां इतली मोठ्या प्रमाणाचेर मायनींग जालें की हांगा बार्जी भरिल्ल्यो आसताल्यो कितल्योश्योच बार्जी येताल्यो वताल्यो आनी ह्यो बार्जी ह्या धक्क्याक आपटून ह्या धक्क्याचे एक सायड ऑलमोस्ट कलॅप्स जाल्या आनी जर आमी ताची आतां इमिजिएटली जर आमी एक्शन घेना आतां प्रोटेक्ट करपाचो प्रयत्न करना जाल्यार बाकीचेय हांगा परत जावपाक शकता आनी ताजे खातीर हो हिस्टोरिकल धोको जो फाटली 50-100 परस वयर वर्सां ह्या लोकांक आनी ह्या एरिये खातीर म्हत्वाचो आशिल्लो तो धोको सांबाळपा खातीर आमी फुडें सरपाक जाय.